आयज आमी हांगासर आमचे सर्वे डिपार्टमेंटांतले आर्किटेक्ट आमचो येयलेलो हांगासर आनी तशेंच फिशरीज डिपार्टमेंटांतल्यान ऑफिसर्स येयलेले। हांगा जे आमचे फीश मार्केट आहा मांद्रे ते खूब वायट परिस्थिती आसा, म्हणजे लिकेज जाता, नुस्तेकारां सुद्दां भितर बसनात, हांगासर रस्त्यार बसचें पडटा। फाटल्या दिसांनी आमचो फिशरीज मिनिस्टरूय येयलेलो, तेणी इन्स्पेक्शन केलें आनी आमच्या वांगडा पंचायत बॉडी आसलेली आनी ते पंचायत तेन्ना डिसायड केलेले की हो डेमोलिश करचो म्हणून। सो आयज ते फक्त इन्स्पेक्शनाक येयलेले कशे भशेन आमी फीश मार्केट बसूंक शकता, कित्याक आमी ऑलरेडी ह्या बजेटान घेतला आमच्या मांद्रे फीश मार्केट आनी बेगिनात बेगीन हे कामूय सुरवात करपाक जाय, कित्याक आमी पळयतात आयज सगळीं नुस्तेकारां रस्त्यार बसतात, कित्याक हांगा बसपाक सारकें प्रोविजन ना। सो आमी प्रॉपर मॉडर्न भशेन ह्यो फीश मार्केट तांकां बांदून दिवंक सोदता, जेणे करून सगळे फॅसिलिटीज आसतले, स्टोर रूम आसतलो, कोल्ड स्टोरेज आसतलें, म्हणजे नुस्तें कोणाचें उरता जाल्यार थंय कोल्ड स्टोरेजान दवरूंक मेळटलें। अशें सगळे नवीन पद्दतीन सगळे प्रोविजन करून आमी मांद्रे खातीर दिवंक सोदतात। सो ताका लागून आयज पंचायत बॉडी आहा, सो आतां फक्त हे आतां डेमोलिश करप कितें करप ते तेंचे डिसिजन आहा, ते मिटिंगेक डिस्कस करून रेजोल्युशन घेतलो। पूण आमी इतलेंच लक्षांत धरया की हांगासर एक बऱ्या पैकी फीश मार्केट बांदचें हे आमचें इंटेन्शन आहा आनी ते डेफिनेटली आमी पंचायतीच्या सपोर्टान हे 100% करून घेतले।